नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकांकडच्यान जाय तसो प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्यान राना हक्काचे केशींचो निकाल लावंक वेळ लागता. क्लेम घातिल्ल्यांनी अधिकाऱ्यांक आदार करचो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. 10,000 क्लेम आयल्यात. 31 जानेर मेरेन जाता तितल्यो सेटल करपाचे टार्गेट. ह्यो केशी कश्यो तडीक लावंक येता ताचेर खंय बसका जायत आसा. 26 जानेराक खासा ग्रामसभा. फॉरेस्ट रायट क्लेम रिवायव करपा खातीर मिटिंगो घेतल्यो. जवळपास 10,000 लोकांनी ताका एप्लाय केला. 3 गजाली आसता. पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशन, ताच्या उपरांत ग्रामसभा, ग्रामसभेच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर उपरांत कलेक्टराच्या उपरांत ताका सनद दिवप. आमी हे सगळे पळयल्या उपरांत ज्यो 2-3 गजाली लक्षांत आयल्यो, ग्रामसभेक ते लोकूच येयना. म्हाजी पयल्यान पयली रिक्वेस्ट आसा, जितक्या जाणांनी आपली क्लेम घातल्या तितक्या जाणांनी पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक आमचे जे लोक वयता तांकां कॉपरेट करचे. तेंचेय लोक येवचे पडटा. FRC ज्यो कमिटी काडलेल्यो आसा प्रत्येक गांवांत, तातूंतलो एक मेंबर तरी मिनिमम टू मिनिमम येवपाक जाय. तो जर मेंबर आयलो जाल्यार ते स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाता, नाजाल्यार जायना. म्हणजे ट्रायबल लोकां कडल्यानूच व्हेरिफिकेशन मेळना, आपलें कॉपरेशन मेळना एकदां. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, ज्या सगळ्यांनी क्लेमी घातल्या तांच्यांनी कॉपरेट करचें, तांच्यांनी स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक थंयसर जाग्यार येवचें, आपले सगळे डॉक्युमेंट कितें आसा तितके डॉक्युमेंट सबमीट करचे. आनी जर तेंच्यांनी आमची स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक टीम वयता ताका कॉपरेट केलें ना, आनी आपल्याक खूब जागा जायी म्हटली, ही सगळी जागा आपली म्हटली, इन फ्युचर जागा मेळची ना, कारण ही केस सुप्रीम कोर्टात चालू आहा. 31 मार्च मेरेन FRCच्यो जाता तितल्यो केसी सेटल करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ते वटेन विश्वजीत म्हणटा 6 म्हयने तरी दियात, तितलो वेळ लागतलो. आमचे फॉरेस्टाचे लोक, डेप्युटी कलेक्टराचे लोक, सर्वेची टीम, तुमी तुमचो क्लेम घालात. आमी जितकी जागा ती दिवपाक तयार आहा. आमकां सगळ्यो केसीस, मॅक्झिमम केसीस ती 31 मार्च पर्यंत आमकां क्लियर करपाक जाय. म्हाका दिसता ते म्हाका आमदार म्हणून सत्तरीचो, हांव मंत्री म्हणून उलयना, आमदार म्हणून सत्तरीचो म्हाका दिसता की आनी 6 म्हयने दिवपाची गरज आहा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश राऊत. स्मार्ट सिटीच्या कामांच्या सुवातेर 2 दिसां भितर सुरक्षेचे उपाय करात, नाजाल्यार कारवाय. महापौर रोहित मोन्सेराताची कॉन्ट्रॅक्टरांक शिटकावणी. ताणें पुलिसांक बरोबर घेवन स्मार्ट सिटीच्या कामांचे इन्स्पेक्शन केले. मजगती स्मार्ट सिटीचे फोंडान हळणकाराक मरण आयले. ते प्रकरणान आपाची स्मार्ट सिटीचेर पुलीस कंप्लेंट. मुख्यमंत्री म्हणटा 10 तारखेर खासा बसका. महापौर रोहित मोन्सेरातान स्मार्ट सिटीच्या कामाचे पुलिसांक बरोबर घेवन इन्स्पेक्शन केले. City contractors have broken all the roads. Now problem is, even if they have a plan now, there are different contractors, each with their own plan. Now they have broken every single road. Now traffic has become an issue. That is one aspect. More importantly, that is a safety issue. Now look at this, for example. Even though they barricaded, anybody who hits this edge, they will still get cut and they will still get injured. Now basics like this also have to be taken care of. You cannot just throw your arms up and be like, we put barricades and leave it at that. Now we are doing safety inspections to make sure that all of this is done. Their reinstatement work also is horrible. Now we have to make sure that everything is done in a proper thing. The death of a person, a young person, is horrible. Now all of us are parents also. If anything like that happened to my child, I'd bury the contractor in this hole only. I've told the smart city people to start finding these contractors, and we'll be happy to make sure. CCP also, now I've told the commissioner also, whatever is in the scope of our thing, if we can file police complaints also, we will do that against the contractors. Enough is enough now. Whoever is at fault now, we'll figure out. See, we had written the moment it happened also, we wrote to the smart city MD, asking him to give us a safety audit within the next 15 days or so. In advance आमकां इन्फॉर्म करचें की खंयचो सेक्शन ते काम करून घेवपाचें आहा पळय, ते आमकां इन्फॉर्म करून आमी तांकां सांगलां आतां. मजगती स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यांत आयुष हळणकाराक मरण आयल्या उपरांत आपान स्मार्ट सिटी आड पुलिसेन कंप्लेंट केल्या. आज आमी बाक्या कन्स्ट्रक्शन, पंजीम स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सुडा, मागीर CCP आनी PWD हांचेर एक जॉयंट कंप्लेंट फायल केल्या रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी वर्क्स. वेगवेगळे इन्सिडंट आमी सायट केल्या, आमी फोटोय दाखयल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा स्मार्ट सिटीच्या फाटभुंयेर 10 तारखेर खासा बसका. तिची मिटींग दवरल्या, सगळ्या जाणांक आपयल्या. जवळपास 10 तारखे दीस मिटींग जातली, तेन्ना तुमी सगळ्यांनी मिटींग घेवचें. 100% सगळ्या जाणांक जे आपयनी मेयराक आनी बाकी सगळ्या जाणांक त्या मिटींगेक आपयल्या. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी साहिल मांद्रेकार. कार्गो शीप MV लीला नॉर्फॉल्क सोमालिया लागसार हायजॅक. तातूंत 15 भारतीय आसात. INS भारतीय नौदळान रेस्क्यू मिशनाक धाडिल्ली INS चेन्नई थंय पावन हेलिकॉप्टरूय कार्गो शिपीर देंवयले. भारताचे मरीन कमांडो भारतीयांचे शिपीचेर रेस्क्यू मिशनार. शिपीचेर कब्जो केल्ल्या समुद्री चाच्यांक भारतीय मरीन कमांडोची वॉर्निंग.
सोमालिया लागसर 5 ते 6 समुद्री चाच्यांनी भारतासावन म्हाल घेवन गेल्ली कार्गो शीप MV लीला नॉर्फॉक ब्रेस्तारा सांजे हायजॅक केल्ली. खबर कळटाच भारतांतल्यान कार्गोक रेस्क्यू करपाक ऑपरेशन सुरू जालें. INS चेन्नय रेस्क्यू ऑपरेशनांत शुक्रारा सांजे INS चेन्नयन लीला नॉर्फॉकाक सोदून काडली. उपरांत भारताचे मरीन कमांडो हेलिकॉप्टरांतल्यान लीला नॉर्फॉकार देवले. शीप सॅनिटायज केली. शिपीवेले सगळे सेफ. रेस्क्यू ऑपरेशनाक नेट दितनात शीप सोडात म्हूण समुद्री चाच्यांक शिटकावणी दिली. कांय वेळात समुद्री चाच्यांनी शीप सोडली. 15 भारतीयां सयत 21 जाणांचो क्रू सेफ. मिशन फत्ते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एमर्जन्सी सर्व्हिसिसांचो गॅप उणो करूंक आरोग्य खात्यान पावलां उखलूंक सुरवात केल्या. नव्या बिल्डिंगांक एडवान्स पॅरामेडिक्स आनी AED डिव्हायस बसय मेरेन ऑक्युपन्सी दिवचे ना आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयला. हे नजरेन कॉलेजी आनी सेल्फ हेल्प गटांक वैजकी अरिश्टकालीन प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण दिवपाचो आरोग्य खात्याचो प्लॅन. ओवरऑल आमी जे पयलीं ठरयताले की एमर्जन्सी सर्वीस एन हेजे आउटरीच हे कशें गॅप आमी कमी करपाचो. हे एमर्जन्सी सर्विसाचो जो गॅप आहा तुमीच म्हणटा न्ही गॅप आहा. आमी ऑलरेडी प्रपोजल मुख्यमंत्री कडेन धाडला एम्ब्युलन्स वाडोवपाचो. तो आपल्या जाग्यार तो विशय वेगळो आहा. आतां आमचे कडेन व्हडले बिल्डिंग्स व्हडले प्रोजेक्ट्स जेन्ना येता आमी ठरयल्ले आसा आनी नोटिफिकेशन ऑलरेडी काडलेलें आसा दोनी हेल्थ डिपार्टमेंट आनी आमचे टावन प्लॅनिंगान. आमी फायनल आमी जे अप्रुवल दिवंक जाय जो पर्यंत आमी एडवान्स पॅरामेडीक एंड ते आमचे डिफेब्रिलेटरचे जे हे आसता रिवायव करपाक AED ते प्रत्येक बिल्डिंगाक इन्स्टॉलेशन केले शिवाय आमचे कडेन कंप्लायन्स असल्या शिवाय आमी तांकां फायनल ऑक्युपन्सी आमी दिवचे ना. लोकांची राहणीमान सुदारपाक आनी लोकांची लायफस्टायल चेंज करपाक त्याच बरोबर लायफस्टायल प्रोटेक्शन आनी लायफस्टायलाचेर लक्ष सरकारान दिवपाची गरज आहे. आरोग्य खात्यानूच न्हू पूण टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी आनी त्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंटच्या माध्यमांतल्यान बी सेपरेट नोटिफिकेशन येतले. आयजचे दिसा हे दोन्ही डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान नोटिफिकेशन आयल्या. प्रायव्हेट फॉरेस्टात लोकांक 250 चौखण मिटरात घरां बांदूंक मान्यताय दिवपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक विश्वजिताचो येवकार. Because there are a lot of genuine people. The surveys that have been done are being relooked at in certain cases. So it's good if the government of India has taken a decision and he has very clearly said for your personal use a single dwelling unit of 250 square meters. I think it's a good decision. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकारांनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश रावत. अरबी दर्यांत उणे दाबाचो पट्टो वादळ तयार जाता. गोंयांत पावस. हवामान खात्याचो संचालक सांगता ते प्रमाण फुडले 2 दीस पावसाचो अदमास. फाटले 2 दीस जाले गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांत शिपडून पावस पडटा. शेतकी संचालक म्हणटा असल्या पावसाचो पिकावळीचेर परिणाम ना. मोठो पावस पडल्यार मात पिकाक बादपाक शकता. अरबी दर्यांत वादळ तयार जाल्ल्यान बिरेस्तारा दाबोळे पणजे वाठारांत पावस. फुडले 2 दीस पावस पडूं येता म्हणून अदमास. Yesterday, we have received about 11 mm rainfall over Dabolim region. It has been reported as small pockets rainfall has been occur over both the districts. Regarding next 2 days, due to the circulation system over North Andaman region, over Bay Arabian Sea and Lakshadweep area, this system is encouraging and producing this isolated rainfall, and we are expecting for next 1 or 2 days probably isolated pockets rainfall is. कृषी संचालक नेविल अफान्सो म्हणटा शेतीचेर परिणाम ना. जो पडला न्हू तितले मोठे प्रमाणात पडूंक ना. खुबश्या जाग्यांनी पावस पडला. सावथाकूय पडला. नॉर्थाकूय थोडे जाग्यांनी पडला. पूण ताचो वायट परिणाम असो शेताचेर कांय जावचो ना. कित्याक शेत आतां रोवपाक सुरू केलां. थोडे कडेन भाजी रोवपाक सुरू केल्या आनी पावस पडून उदक सारोन उरूंक ना. तो जिरून माटयान गेल्लो आसा. असोच 2 दीस पडलो जाल्यार इफेक्ट तुगे दुसरे पिको जे आसा कंटिन्यू जर उरलो जाल्यार काजू फुलपाच्यो आंबे फुलपाचे ज्यो फुलल्यात तांचेर वायट परिणाम जावंक शकता. सो अशा तरेचे आमी हांगा विचारपाक आयले जे IMD डायरेक्टर आहा नहुल कुलकर्णी. सो त्यांच्या कडेन आमी आतांच उलयले. ते म्हणटा की येता जे 2 दिसांक परत तसोच सेम पावस पडपाक शकता. ताच्या उपरांत आमी जे डायरेक्टर आसा एग्रीकल्चर नेविल अल्फान्सो हांच्या कडेन उलयले. ते म्हणटा की सध्या पावस पडला तो तितलो इफेक्टीव ना अजून पर्यंत क्रॉप प्रोडक्शनाक म्हणल्यार कितें डॅमेज. बट असो जर 2-3 दीस चालू रावलो जाल्यार जे आमचे कॅज्यू प्लांटेशन म्हणा की मँगो हांकां मातसो इफेक्ट जावपाक शकता अशें ते म्हणटा. सो सध्या पावसाची शक्यता आसा अशें आमकां IMD डायरेक्टर तांच्या कडल्यान कळल्या. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.
हरमल गिरकर वाड्यावेली 51 व्यावसायिक स्ट्रक्चर सील करपाचे हायकोर्टाचे ऑर्डीची सोमार सावन अंमलबजावणी. सकाळी CRZ अधिकारी, पुलीस आणि पंचायत स्टाफाक घेऊन गिरकर वाड्यार पावले. सांज मेरेन स्ट्रक्चरा सोदप चालू आशिल्ले. ही स्ट्रक्चरा सोदून थंय नोटीशी मारतले. गिरकरवाडा हरमल हांगा सकाळी पेडणे मामलेदार, पेडणे पोलीस, CRZचे ऑफिसर आणि हरमल पंचायतीचे जे स्टाफ जे आसात ते आयज जमलेले. जे इलिगल स्ट्रक्चर जे आसात तांचेर एक्शन घेवपा खातीर, जी कमर्शियल जे बिल्डिंग्स आसात तांचेर खंय तरी एक्शन घेवपा खातीर 51 जे बिल्डिंग आसात तांकां नोटीस आयज दिवपाक आयल्या आणि अजून आयडेंटिफाय करून नोटीस आयज दितले आणि नोटीस मारपाचें काम जे आसा आयज करतले. आणि सोमारच्यान जे आसात जे इलिगल जे स्ट्रक्चर आसात 51 तांचेर सील मारपाचें काम करतले अशें आमकां इन्फॉर्मेशन सद्या मेळिल्लें आसात. एकंदर जे गिरकरवाडा हरमल हांगा जे 51 जे स्ट्रक्चर हायकोर्टान जे ऑर्डर काडल्या त्या ऑर्डराच्या नुसार आता एक्शन घेवपाचें काम सुरू जाल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. मडगांव स्मार्ट सिटीचो मास्टर प्लॅन ड्राफ्ट तयार आसा. कसो आसा तो पयलीं समजून घेता. 15 ते 17 जानेर मदीं नगरसेवकां खातीर प्रेझेंटेशन दवरता. नगरसेवकांच्यो सुचोवण्यो हरकती प्रमाण प्लॅनान दुरुस्त्यांक वाव आसा. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार उलयला. मडगांव पालिकेची शिगमो कार्निवलाक धरून वेगवेगळ्या इश्यूंचेर खासा बसका जाली. मास्टर प्लॅनाचे ते आताच मनीस रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हजे कडेन आयिल्ले आसा. हांव तांचे कडेन पयलीं जाणून घेता आणि टेंटेटिवली डेट 15 ते 17 तारीख पर्यंत आसतली, विच वील बी डन इन म्युनिसिपल हॉल. दॅट आय वील लेट यू नो टू डू. काकोड्या महादेवाच्या देवळाच्या वाठारांत कन्नड संस्कृत भाशेंतलो 10व्या शेंकड्यांतलो शिलालेख मेळ्ळा. राजेंद्र केरकाराक तो मेळ्ळा. ताणें तो जाणकार टी मुरुगेशीक अभ्यासूंक सांगलो. इतिहास अभ्यासकांक हो शिलालेख म्हत्वाचो. मुरुगेशी प्रुडंटा कडेन उलयलो. शिलालेखांत कदंबकालीन तलारा नेवय्याचो पूत गुंडय्याचे मरणाचेर शोकभावना उक्तायल्या. काकोडा कन्नड आणि संस्कृत भाशेन बरयल्लो शिलालेख सापडलो. इतिहास अभ्यासकां खातीर महत्वाचो. पुरातत्व शास्त्रज्ञ प्राध्यापक टी मुरुगेशी प्रुडंटाकडे उलयलो. An inscription which was found in Mahadeva temple. My good friend and a great environmentalist Rajendra Kerkar brought this inscription to my notice. Talara Nevaya, who lost his son in this victorious battle, lamented his heroic son and erected this beautiful inscription in the premises of Mahadeva temple, Kakoda. But on the basis of the paleography, that is the style of writing, we come to the conclusion that the inscription was written in the 10th century character. शिलालेख पयली खंय प्राध्यापक राजेंद्र केरकाराक दिश्टी पडिल्लो. हो जो शिलालेख आसा तो तळारा म्हणून जो त्या मंडलाचो प्रमुख असलो त्याचो चेडो जो आसा तो गुंडय्या, तेनी जे बंदर आसा गोपुरा बंदर ते घेताना तो यशस्वी जालो, पूण ताका मरण आयले आणि ताची याद जी आसा ही चंद्र सूर्य आसा मेरेन उरची देखून त्याच्या बापायन हो जो शिलालेख आसा तो निर्माण केलेला आसा. लोकांक अशा तरेच्यो शिलालेख ताम्रपट सापडल्यार सांगात म्हणून डॉक्टर रोहित फळगावकराचो उलो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हो एक गांवाचो नावाचो उल्लेख करताना गोपूर म्हणून ताणें डिसायफर केल्लें आसा. सो आतां गोवे म्हणजे गोवा वेल्ले सद्याचे ताका पयलीं गोपूर म्हणटाले काय आनीक ताका वेगळे खंयचो तरी गांव आशिल्लो हें आमकां कळपाक जाय. सो इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग इन्स्क्रिप्शन. आणि सेकंडली सच इन्स्क्रिप्शन्स आनी गोंयान 2-3 कडेन आसा ज्या लोकां कडेन अशी शिलालेख किंवा ताम्रपट तांचे कडेन कस्टडीन आसतले ते ताणें डिसायफर करून गोंयच्या हिस्ट्री खातीर एक वेगळे तरेचें वळण दिवचें. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार. शिवोले 5 पिलराचो पास्टर डॉमिनिकाक तडी पार करचो म्हूण उत्तर गोंय एसपीन
उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक बरयला. धर्मांतरा आनी करणी करता म्हूण म्हापशे पुलिशेन ताका धरिल्लो. 3 दिसां उपरांत जामिनार सुटलो. मजगती डॉमनिकाचे समर्थक उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे. डॉमनिकाची खंय तसली कार्यावळूच जावना. Mapsa police had recently booked Pastor Dominic D'Souza and his wife Joan for conducting black magic and forceful conversion. Later on, Dominic D'Souza was arrested. But later, Dominic is released by Mapsa court on the conditional bail. Now the North Goa SP has written to the North Goa collector to extradite Pastor Dominic D'Souza and his wife, contending that he has been involved in more than one cases of forceful conversion and destroying peace of the society. Now it is up to the North Goa collector to take a decision on the written communication by North Goa SP. On the other side, supporters of Pastor Dominic D'Souza have also met North Goa collector requesting not to extradite Dominic and his wife, contending that these are fake cases. News about ESP yesterday, and we felt it very bad that a pastor, a priest who's been religious, who's been transforming criminals into the good citizens, he has been suggested by Honorable SP to send it to the Tadipar, which is not very fair. When we've gone through the records of Pastor Dominic and John, all those cases, it's very evident that there is not a single evidence that they have found about the conversion. Because today they may be targeting Pastor Dominic and Sister Joan, but tomorrow they will come for everybody. And it's not just about Christians today, it is about each and every religion. All of this is happening only at the time of the election. You see, so many other problems are there. You have law and order problems elsewhere. But instead of catching real criminals, dacoits and thieves, this is what the machinery of the state is being misused for. Mukesh Kumar for Prudent. संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करात म्हूण गोमंतक उस्कार संघटना तेमाक सोमार मेरेन निर्णय घेयात, नाजाल्यार आझाद मैदानार धरण्याक बसपाची शिटकावणी. मागणी पुराय जायना तो मेरेन आंदोलन. संजीवनी साखर कारखान्या भायर आंदोलनाचो चौथो दीस. मान्य करा मान्य करा मान्य करा मान्य करा मान्य करा. संजीवनी साखर कारखानो परत सुरू करात म्हूण गोमंतक उस्कार संघटना तेमाक सोमार मेरेन निर्णय घेयात, नाजाल्यार आझाद मैदानार धरण्याक बसपाची शिटकावणी. आणि आमकां अजून गव्हर्मेंटाचे कोणूच येवन मेळूंक ना. आमी आतां काल पणजे वचून आमचे आझाद मैदानाचे 8 तारखेक सोमार दीस आमी धरणे आंदोलन करपाचें ठरयल्लें आहा. तेन्ना समस्त गोंयकारांक आमचे सगळे सभासद शेअर होल्डर शेतकरी वर्ग सगळे शेतकरी वर्ग यांच्यानी आमकां सगळ्यांनी फूल सपोर्ट दिवचो अशें म्हणून हांव आमच्या संघटने वतीन मागणी करता. आमची रुपरशी जी आहा ती सकाळी 10:30 चालू जातली आनी संघ आमचे बंद जातले. ना तुमी सीएमाक बीन मेळपाचो कितें डिमांड करतले काय कशें कितें? हय, सीएमाक तेणी जर आपयले जाल्यार आमी सीएम मेळटलेच. नाल्यार आमी अजूनय मागता तेच्या पयलीं जर सीएम आमकां आपोवन व्हरता जाय जाल्यार वेल एंड गूड. कित्याक आमकां खर्च आहा थंय वता म्हणल्यार खूब खर्च आहा. जी शुगर फॅक्टरी आशिल्ली थंय इथेनॉल प्लांट घालता म्हणून सरकारान सांगलेलो आणि सरकारान ती ऊस उत्पादक सुविधा समिती केल्ली आणि त्या सुविधे मार्फत सगळे फॉर्मेलिटी जाल्ल्यो. फायनल टेंडरिंगा सुद्दां आयल्लें आणि टेंडरिंगा कोण येना जाता आमी मनीसय हाडून दिल्लो आहा. इतलें करून जर सरकार आमची दखल घेना जायत जाल्यार आमचें दुर्भाग्य म्हणचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो प्रकरणात कोर्टान हाजीर रावपा पासून सूट दिवची म्हूण पणजेचो आमदार बाबूश आनी ताची घरकान्न ताळगांवचे आमदार जेनिफरान मडगांव कोर्टान नवो अर्ज घाला. ह्या आदी बाबूशाक कोर्टा कडच्यान 31 डिसेंबर 2023 मेरेन सूट मेळिल्ली. अर्जाचेर सरकारी आदवोगाद फुडले सुनावणेक जाप दितलो. उपरांत अर्जाचो निकाल. एक्झामिनेशन आम्ही कंप्लीट झाले. फुडले कितें क्रॉस एक्झामिनेशन कंप्लीट झाले. अक्यूज नंबर 3 आदवोगादांचे then certain he has cross examined the witness through accused number 1 and 2. He has asked certain questions which affect the accused number 1 and 2. So that's why he needs to be further crossed on that aspect. Witness कितें ती ऑर्डर करपाक जावपा जाय टू एक्झामिनींग फर्दर ते अलाव करपाक जाय कोर्टान. अलाव केलें बरोबर जावपा ना. मेन 1 and 2 केला. हां accused number 1 and 2 filed for permanent exemption. One is Babush, 2 is Jennifer. साळगांव मसुंडे भायर हॉटेल ऑन व्हील्स. कर्नाटकांतल्यान बस घेवन आयिल्ल्या टुरिस्टांनी
मसुंडेच्या दारार खाण जेवण घेवन संवसार थाटलो. येतना जेवण धरून सगळी साटली पोटली बसीन भरून घेवन आयल्यात. थळाव्यान व्हिडिओ वाऱ्यार घाला. गोयचे टुरिझम मशनान. मिस्टर राहुल गावडे टुरिझम मिनिस्टर पळय ही बस आणि ही आमची सालिगांवची मोसुंडी. मोसुंडेच्या दारार वचून स्वागत करतात. पळय अतिथी देवो भव. ही आमची सालिगांवची मोसुंडी. सालिगांव थँक्यू थँक्यू. गोवा काय पळय पळय काय बरें आमदारी गोंया बरें आमदार पळय. गोंयांत नॅशनल गेम्साच्या उक्तावणाक प्रधानमंत्री मोदीन ह्या खेळा सुविधांचो गोंयकारांक फुडें उपेग जातलो म्हूण सांगिल्ले. मात तशें कांयच दिसना. तिसवाडी तालुको पावण्यार अंडर-14 कबड्डी सर्त कांपाल ओपन ग्राउंडार. इंडोर स्टेडियम आसतना भुरगीं वताच्या कडकडांत खेळ्ळी. कबड्डी गायली भुरगीं आनी प्रशिक्षकांच्या तोंडांतल्यान आयकयात. क्रीडा क्षेत्रात अशा विविध आयामाने निर्माण जावपी संधीचो फायदो आमचे समेस्त गोंयकार तरणाट्यांक मेळटलो हाचो म्हाका विश्वास आसा. नॅशनल गेम्सा वेळार ही आश्वासना दिल्ली, मात प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र. मनाक वायट दिसता एज अ टिचर म्हणून, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन म्हणून वायट दिसताच. कारण कितें आसा, जेन्ना आमी आतां इंटरनॅशनल लेवलाचेर पळयता, नॅशनलाचेर पळयता, आमचे जे स्टेट लेवलाचेर पळयता, तेन्ना हे भुरगे जर ग्रावंड लेवलाचेर फर्स्ट फेजीन जर त्या स्टँडर्डाचो जर इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां मेळ्ळो जायत जाल्यारूच त्या लेवलाचे प्लेयर तयार जातले. न्हय त्या बद्दल कांय प्रश्न ना. निश्चितपणान भुरग्यांक ते मॅटर मेळपाकूच जाय. इंजरीजाचो मेजर हें आसता आनी तो भुरगो जर इंजर्ड जालो जायत जाल्यार नेक्स्ट टुर्नामेंटाक ताका खेळपाक पॉसिबल जावचें ना डिस्ट्रिक्टाक बीन. सो बेजिकली तेंच ताका लागूनच आमी म्हणटा की जें कितें फुडें मेळपाचें आसा तें हांगाच्यान ताची सुरवात जावपाक जाय. स्कूल लेवल म्हणटा तें बेज फावंडेशन ऑफ द एनी स्पोर्ट्स पर्सन आसूं किंवा आनी खंयच्याय फिल्डान कोण भुरगो फुडें सरता, स्कूल हें तेचें बेज आसा, फावंडेशन आसा. तें जर आमी कॉन्क्रीट करीत जाल्यारच बरो एथलीट किंवा बरो प्लेयर आमी घडोवंक शकतले. मॅटार खेळपा विशीं भुरग्यांनूय प्रतिक्रिया दिली. मॅटाचेर काय लागना, असले ग्रावंडार लागता पांयांक. फातर बीन लागता, इंजरी जावपाचे चान्सीस तुमकां चड आसता. हय. आनी मॅटिंगाचे खेळ एक बरें आसता की तुमकां एक नॉर्मल वेदराचेर खेळपाक गावता, म्हळ्यार वत लागना काय ना. वत लागना. ते बरें पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.